Sirach, Chapter 5. गिरेस्तकाय आनी गोर्व. तुज्या गिरेस्तकायांचेर तुजें काळीज दवरूं नाका, ना म्हूण म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशेंय म्हणूं नाका. तुज्या काळजाच्या ओत्रेका पोरमोणें तुज्या वंदोवण्या फाटल्यान वचूं नाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशेंय म्हणूं नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुका खास लायिल्ल्या बगर रावचो ना. हांवें पातक केलां आनी म्हाका कितें जालां अशेंय म्हणूं नाका, कित्याक सर्वेस्पर सोंसणीकायेचो भोगसणें मेळटलें म्हूण पातक करीत रावूं नाका. ताची काकूट व्हड आनी सगळीं म्हजीं पातकां तो भोगशिता अशेंय म्हणूं नाका, कित्याक भोगसणें आनी खास ताचे सवें आसात आनी ताचो राग पातक्यांचेर पेट्टा. सर्वेस्परा सवें पोत्तून येवंक काळाव करूं नाका, वो आयज ना फाल्यां वेतलो म्हणून लांबोवं नाका, कित्याक अवचीत सर्वेस्पराचो राग पेट्टलो आनी खास्तीच्या दिसा तुजें सारकें निसणटोन जातलें. आडकां नाडकां करून जमयलोले गिरेस्तकायांचेर तुजें काळीज दवरूं नाका. निसणटोनाच्या वेळार त्यो तुका कसलेच फायद्याक पडच्यो नात. सरळपण आनी स्वताचें धोनीपण. वारें मात्ता ते वाटेन आसुडचें न्हय, वो प्रत्येक पांय वाटेन चलो नाकाय. दोन भासांनी उलयतल्या पातक्या भाशेन. तूं कितें सत मानताय ताचेर थीर राव आनी एकाच उतराचो मनीस जा. दुसऱ्याचें आयकून घेवंक सदांच तयार राव, पूण जबाब दितना भरपूर नियाल कर. तुका तो प्रस्न समजता जाल्यारूच तुज्या शेजाऱ्याक जबाब दी, नाजाल्यार तुज्या तोंडार हात दवर. तुज्या उलोवण्या उदेशीं तुका मान वो अपमान फावो जाता. तुजी जीब तुका खाला आपटिता. दुसऱ्याच्यो वायट खबरो करून नांव मेळय नाकाय आनी तसले जिबे उदेशीं दुसऱ्याक फास मांडिनाकाय. कित्याक चोराक जशी लॉज रावता तशीच दोन भासांनी उलोवप्याक निश्ठूर फर्मोण फावो जाता. बारीक जावं मोट्या वस्तूंनी अपमान पयस कर. इश्टागत दिवन दुस्मानकाय घेवं नाकाय. देवाचें उतर हें.